Yugar diuya kayon kolu. Misabete kachir zaya. Lan morpat kachituk doru. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी सान जुआंव मारी वियानी हाची परब करता. खेरीत भाशेन तो सगळ्या पादविकारांचो आनी दियोसिजन पाद्री जे वावुरतात तांचो आस्कारी. आमचें जिवीत आमी ताचे विनवणेन देवाच्या हातान घालता. फादर फ्रांसीस आनी हांव आयज खेरीत भाशेन देवाक दिनवासता आमच्या ह्या म्हणयारपणा पासत आनी हो वावर आमकां देवान दिला देखून. आयचे मिसाचें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या शार्लेट गोम्स हिच्या ओतम्या पासत आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ले कातरिना फेर्नांडीस हिच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया रेनिफा पेशोतो आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सामिया जवारनी ही दुबयची एक वस्तुरी आपणा पासत मागूंक लायता. तिच्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. लविना फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता आन्ना मारिया फेर्नांडीस आनी फामील आनी सामिया जवारनी आनी फामील. सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी खेरीत भाशेन सगळ्या यादनिकां पासत आयज आनीक एक पावटी आमी मागुया. तशेंच धर्माच्या नांवान जे दंगे पेटलेले आसात, जें वायट सुरू जाल्लें आसा तें बंद जावंक, जे कोण दुमाळो दिवपी आसात तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक, तांची मनां काळजां ताणें बदलूंक तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. रियोना डिसुजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गवंडी दितलो. सान जुआंव मारी वियानी असलो एक गवंडी जालो आनी आमकां एक देख दवरून गेलो. देवा कारगां दिनवास आमच्या यादनीकपणा पासत. पूण त्याच बरोबर असोक्त मनीस आमी आनी असोक्तायेन आमी जायते पावटी चुकता. ह्या पासत हे मिसाचे सुरवातेक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो ज्ञाव चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, भाग्योन जुआंव मारिया वियानीक तुवें बऱ्या गवंड्याचे उर्बेन भरलोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेड्यांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे पोरचेक सर्गीचे वाटेन चलोवन व्हरूंक सोंसणिकायेच्या आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी नेटयलोय. ताची देख घेवन आमचे यादनीक जेजू सारके बरे गवंडी जावं आनी तांच्या सांगाता आमी सगळीं आमच्या भावा भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरूं, सासणाच्या आनंदाक आमी पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक.
लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाच्यो पूत धुवो रडूंक लागल्यो. तांणी म्हणलें, कोण आमकां मांस खावंक दितलो? इजिप्तांत आसतना आमी फुंकोट मासली, तवशीं, चिबडां, भाजीपालो, कांदे आनी लसूण खाताल्यो. ताचो आमकां कितलो म्हूण उगडास येता. हांगा आमी सुकून गेल्यो. माना भायर हांगा आनीक कांयच दिश्टी पडना. माना कोनफिरीच्या बिया परी आनी ताचें रूप बेदेल्या फळां परी हांगा थंय वचून लोक तो एकठांय कोत्तालो आनी एका दांत्यांत दोळटालो आनी पितूळच्या वानांत कुट्टालो. उपरांत तो आयदनांनी घालून रांदताली आनी तांच्यो भाकरी कोत्ताली. तेलान भाजिल्ल्या वड्या परी ताची रूच. रातचो पेण्याच्या मैदानार दोव पडटालो तेन्ना ताचे बराबर मानाय पडटालो. आपल्या तोंबूच्या दारार लोक रडटालो तें मोइजेसान पळयलें. सर्वेस्पराचो राग सारको पेटलो आनी हाका लागून मोइजेसाक भोव वायट दिसलें. आनी ताणें सर्वेस्पराक म्हणलें, तुज्या सेवकाक इतले त्रास कित्याक दिताय? हांव तुका कितें म्हूण मानोंक ना? ह्या सगळ्या राष्ट्रांचें वजन पळय, तुवें म्हजेर घालाय. हांवें हे पोरजेचो गोर्ब सांबाळला काय? हांवें तिका जल्म दिला कितें? एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळकाक उखलून व्हरता तशें हे पोरजेक हड्ड्यार धरून तुवें तुज्या पुर्वजांक हांवें बसयलोल्या देसांत व्हरशें कित्याक म्हूण तूं म्हाका सांगताय तर? हे पोरजेक खंयचें म्हूण मांस हाडून दिवं? आमकां मांस खावंक दी म्हूण तीं म्हजेशी येवन रडटात. म्हज्यान एकल्याच्यान हे पोरजेचें वजन तोलूंक जावचें ना. हें वजन म्हाका एकदम बारादीक. हे भाशेन तूं म्हाका वागयताय जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडल्यार अदीक बरें. हें दोळडीरपण पळोवचे सुवातेर हांव तुका मानलोलो जाल्यार अदीक बरें जातें. देवाचें उतर. आमचो जबाब. देव आमचें बोळ आनंदान ताका वाखाणुया. पोतून म्हणया, देव आमचें बोळ आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली ना. देखून तांची निबर होती काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तशींच सोडलीं. जबाब. देव आमचें बोळ आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दवरलोली जाल्यार, एकाच फारान तांचे दुस्मानांक हांव जिखतलो आसलो. तांच्या वैऱ्यांक म्हज्या हातान मार घालतलो आसलो. जबाब. देव आमचें बोळ आनंदान ताका वाखाणुया. सर्वेस्पराचे दुस्मान ताका पांयां पडटले आसले. ताचें गुलामपण सदांकाल उत्तलें आसलें. पूण तुमकां जाल्यार बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतलो आसलो आनी खडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी कोत्तलो आसलो. जबाब. देव आमचें बोळ आनंदान ताका वाखाणुया. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सत्ता
त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. स्नानदाता जुआवांच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच न्हंग रातावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो दिवून ताणें पुस्कोड लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. तिनसाना ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवूं दी. जेजून तांकां म्हणलें तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी परतीपाड केलो. 5 उंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादुशी जालीं आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गुणगुणटेली पोरजां आनी निराशी जाल्लो गवळी. बाबडीन आयचें पयलें वाचप हें एक चित्र आमच्या मुखार दवरता. पोरजां गुणगुणटा आनी गवळी निराश जाता. दोगांयचीं उतरां आमकां आयज आयकूंक येता. गुणगुणपाचें कारण परजेक आसा. कित्याक जे सुवाते वयली तांकां भायर काडून हाडल्या देवान, जंय तीं गुलामपणान आसलेलीं, जंय तीं कश्टवतालीं, तांचें अस्तित्व तांच्या हातान एके भाशेन नासलें, तांची डिग्निटी एके भाशेन झरोवन काबार केल्ली, थंयसरली देवान तांकां हाडली. तो उगडास ती करता. आनी थंय आपूण कितें जेवतालीं, कितें खातालीं, कशे भाशेन मांस रांदतालें थिंगा त्या वासानूच एके भाशेन पोट भरतालीं. आनी ताचो उगडास करून ही पोरजां गुणगुणटा. हांगा आतां आमकां ह्या ओरोण्यांत हाडल्या, आमकां भायर काडलीं, पूण आमकां आतां कांयच मेळना. खावपाक मेळना, मांस मेळना. भोव करून मांसाचो उगडास तांकां आयलो. इजिप्ताक आसतना वो गुलामपणान आसतना तें मांस खातालींच अशें न्हू, पूण थंयसरलें जें रांदतालें तो वासूच घेवन एके भाशेन खुशाल जातालीं. आनी आतां गुणगुणटात. आनी गुणगुणटा तेन्ना कशे भाशेन गुणगुणप, गुणगुणपाची एक पद्दत आसा. हें गुणगुणप डायरेक्ट देवाचेर घालपाक जायना. म्हणटच देवाच्या नांवान जो कोण उबो आसा, म्हणजे हांगासर मोयजेस तांचो गवळी फुडारी, ताचेर तुवें आमकां भायर काडली आनी हांगासर ह्या ओरोण्यांत मरूंक हाडल्या. हांगासर जेवण मेळना, उदक मेळना, हें मेळना, तें मेळना. गुणगुणप गुणगुणप, ग्रम्बलींग पीपल. आनी जेन्ना ही पोरजां परतून परतून गुणगुणटा तेन्ना हो फुडारी
गवळी जाणें इतलीं ओचोरयां जाच्या हातांतल्यान इतलीं ओचोरयां करून देवान हे परजेक इजिप्तांतलीं भायर काडलीं. इतलें बरेपण देवाचें ह्या गवळ्याच्या हातांतल्यान भायर सरलेलें. हो गवळी निराशी जाता आनी निराशीपणाची ताचीं उतरां आमी आयकल्यात. एक प्रश्न देवाक ताणें केला, हे परजेचो गर्भ हांवें सांबाळलेलो, हे परजेक हांवें जल्म दिला. जेन्ना देवान मोइजेसाक त्या सिनाय दोंगरार 10 मानामेंत दिल्ले, ते दिता आसतना जायतो तेंप जायते दीस मोइजेस सकयल येयच ना. तेन्ना पोरजां सकयल पातकान पडली. तांणी बाल देव केलो, तांणी बैलाक देव केलो आनी ताची पुजा करूंक लागले. आनी तेन्ना देव मोइजेसाक सांगता, चल वच सकयल, तुजे परजेन पातक केला. म्हळ्यार देव एके भाशेन हे परजेक नाकारता, डिजोन करता आनी ताका सांगता तुजे परजेन तुज्या लोकान पातक केला. आनी आतां आमी आयकता मोइजेस परतून देवाक विचारता, हांवें जल्म दिल्लो तांकां, हांवें गर्भ सांबाळलेलो तांचो, ही परजां म्हाका आतां जोड जाल्या, म्हज्यान जायना म्हूण न्हू, पूण ही परजां जे भाशेन गुणगुणटा, ही परजां जे भाशेन वागता, देवाचेर आनी देवाच्या विसलोल्यांचेर आड उलयतात, म्हज्यान जायना एकल्याच्यान, यो तूं देव आतां, म्हज्यान एकल्याच्यान जायना. हीं उतरां मोइजेसाच्या तोंडांतलीं आमी आयकल्यात. भाव भयणीनो, आयज गवळ्यांचो दीस, म्हळ्यार कालच्या दिसाक आमी आयताराक तो मनयला आमचे दियोसिसीन, आनी खरो दीस सांत जॉन मारी वियानेची परब आयच्या दिसा. आनी गवळ्यांच्या खांदार भुजार जो वावर आसा तो ताच्याय जिवितांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. यादनीक जाल्या उपरांत ताका असल्या गांवांत धाडलो जंय लोक सारकोच भावार्थ सोडलेलो आसा. यादनीक जावपाक तयारी करता आसतना सिमनारिस्ट कसो तो शिकपान परजळो नासलो, शिकपान बरो नासलेलो, शिकूंक जाय नासलें ताचे लागीं. पूण देवाचे कृपेन आनी आपल्या पवित्रपणान म्हणल्यार जाता, आनी ताच्या वडिलांनी ताका समजल्या उपरांत भोव करून ताच्या भाग्योनपणाक लागून ताका यादनीक केलो. आनी यादनिकी संस्कारिणी घेतल्या उपरांत फ्रांसाच्या ह्या आर्स म्हणलेल्या नांवाच्या गांवांत ताका पाठयलो पादविकार कसो, जंय परजां इगोर्जे कडली पयस, गुणगुणपाची परजां, क्रिटिसायज करपाची परजां, एके भाशेन जे यादनीक वावर करूंक सोदतले तांकां पासून निराशी करपाची परजां, असली परजां आसली. आनी तांच्या पातकी जिवितान जॉन मारी वियाने आपूण भितर सरता, कुमसाराक बसता, कुमसाराचो साक्रामेंत तांकां दिता, सेरमांव कोत्ता, सादेपणांतले सेरमांव, आनी ह्या सेरमांवांतल्यान एके भाशेन लोकांच्या काळजांक हात लायता. आनी ही परजां आर्स म्हणलेलो हो गांव एके भाशेन सोडून दिल्लो एबंडंट प्लेस, थंयसरलो लोक सगलो परतून देवाशी पावलो ह्या एका यादनिकाक लागून, ह्या एका यादनिकाच्या भाग्योनपणाक लागून. जरूय ताणें मोइजेसा भाशेन जायते फावटी म्हणलां आसतलें, सायबा आनीक जायना हे परजे लागीं, म्हज्यान एकल्याच्यान जायना, ताणें म्हणलेलें आसतलें. आयज आमी आमच्या यादनीकपणान जायते फावटी हें म्हणूंक पावता, भोव करून जेन्ना परजेचो सांगात मेळना, सहभागिलीपण मेळना, कितेंय आमी करता ताका फूल कॉपरेशन मेळना, असलेंच म्हणूंक पावता, सायबा आनीक जायना, हो रिंगाचो आनीक नाका. जशें मोइजेसान म्हणलें, तुवें म्हाका हिंगाचो व्हेल्यारूच चड बरो. भाव भयणीनो, आयज आमी हो दीस मनयता आसतना जण एकल्यान येवजूंक गरज. आमी यादनिकांनी, आमी गवळी कशे आमी येवजूंक गरज. कोणाचो वावर हो वावर आमचो न्हू, आमकां जाय देखून आमी विचून काडलेलो वावर आनी तो आमी करून तातूंत सक्सेसफूल जावपाक जाय असलो वावर न्हू तो. पूण देवाचे सोडवणेचो वावर ह्या पासत देवान जरी तर आमकां ह्या सोडवणेच्या वावरान विचून काडल्या तो करूंकूच जाय. निराशीपण येतले, त्रास येतले, कश्ट येतले, करूंकूच जाय. ही परजां जातून ही वाट आमी चलता, आमचें हें पयण करता, तातूंत आयज तूं जरी तर आसा, तुका जाय म्हूण तूं भितर सरला म्हूण समजनाका. तूं भितर सरोंक ना, तुका विचून काडला देवान. हे परजेचो भाग जावं.
हे परजेचो म्हणटा तेन्ना आयच्या संदर्भान म्हणूंक जाता हे चिखलेचे पवित्र सभेचो सान फ्रांसीस शावेराचे पवित्र सभेचो चिखलेचो वांगडी जावपाक तुका देवान वेंचून काडला. त्या पासत तूं हिंगा आसा. तुका जाय म्हूण तूं येयला म्हूण समजचें न्हय. म्हणटच देवान जरी तर तुका आनी म्हाका वेंचून काडला ह्या सोडवणेच्या वावरान, जाल्यार ज्यो वस्तू तातूंत घडटात त्यो सगल्यो तातूंत आसात, मांडून दवरलेल्यो आसात त्यो. आनी त्यो मांडून दवरलेल्यो आसात जाल्यार आमी ही वाट चलूंक जाय. पूण ही वाट चलता आसतना घडये 2 वस्तू आमी आडवारूंक जाय, त्यो करूंक जायना. एक, जें हे इस्रायल परजेन केलें, गुणगुणप. कित्याक हे गुणगुणले हे भाशेन देवाचेर आड आनी देवाच्या वेंचून काडलेल्याचेर आड देखून तांची जी यात्रा रोखडीच सोंपपाची आसली आनी बासयलेल्या गांवांत पावपाचें आसलें तें बेगीन पावोंक ना. घुंवले आनी हे जे सगले जे कोण गुणगुणलोले तांतलो एकलोय पावलेलो ना. जे कोण गुणगुणले तांतलो एकलोय ह्या बासायलेल्या देसान पावूंक ना. दुसरे वाटेन गोवळी फुडारी निराशी जालो. ताणें देवाक म्हणलें व्हर म्हाका हांगा सरलो. मोइजेसाकूय फावो जावंक ना ह्या बासायलेल्या देसान पावपाक. जोशुआ ह्या तांकां घेवन ह्या बासायलेल्या देसान पावलो. म्हणटच गुणगुणपी पोरजाय पावोंक ना आनी निराशी जाल्लो गोवळी पावोंक ना. जाल्यार आयज पोरजां कशी गुणगुणपाचें सोडपाचें तुमी. आयज आमी गोवळी कशें निराशी जावपाचें सोडपाचें आमी. आनी हें जरी तर आमी सोडटले हांव म्हणजे आमी गोवळी कशें जरी तर निराशी जावपाचें सोडटले आनी तुमी पोरजां कशीं गुणगुणपाचें सोडटल्यात देवाचेर आनी देवाच्या वेंचून काडलेल्यांचेर, जाल्यार मानून घे देवान तुका वेंचून काडला. ह्या जाग्यार रावंक, सोडवणेच्या वावराचे भागेली जावं देखून देवाक आर्गां दी आनी जो वावर करूंक जाय मोगान कर. जें सहभागिलीपण दिवपाक जाय मोगान दी. जो वावर आमी करूंक जाय तो मोगान करया. आनी तेन्नाच जे भाशेन आमचो आस्कारी जोआ मारी वियाने ताणें देवाचो वावर करूंक जंय कसलोच भरवसोच नासलो ह्या लोकांचेर वो ह्या गांवांचेर, आर्स म्हणलेल्या ह्या गांवांत कसलोच भरवसो नासलो, होपलेस. थंयसर हो भरवसो तो जियेलो. जो भरवसो आमी ह्या आख्ख्या वर्साक परतून परतून उगडास करता, भरवसो आमकां फटयना. तर आमी ह्याच भरवशान भाव भयणीनो आमचो वावर, आमचें जिवीत, आमचें कार्य आनी आमचें मिसांव फुडें व्हरुया. आनी ही कृपा आमच्या याज्ञिकांक, आमचे परजेक एक बराबर दी म्हूण देवा लागीं मागुया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्यां खाल तुज्या मोगान जिवन
सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासनांच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ज्यो मारी वियानी तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गुट पोर गोटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागयोन बापा. फिलिपनेरे आमची गोवडी बापा. सिमा आमच्या आदारी गोवडी बापा. आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसतागोती मेल्ल्या समेस्ताक चे पुडजोडीत मुखामळपण फाव कर. आमा समेस्ताची दयाकरा मागता. आंकवा मारी देवाची माई संगाती बागेवन झुजायचो पोती बागेवन दोता बागेवन जेवास आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासना सुखांत आमकां वांटो दी थंय सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. गुणगुंटेली पर्जा निराशी जाल्लो गोवडी ह्या दोनूय भागांतले आमकां निवार
आनी आमकां खुशाल पोरजा आनी खुशाल गोवडी कोर म्हूण देवा लागीं मागुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. म्हज्या जेवणाक येयल्यात हांव बरकोशी बसां. म्हज्या कुडी रोगताय कुशी दादो सायात. म्हज्या जेवणाक येयल्यात हांव बरकोशी बसां. म्हज्या कुडी रोगताय कुशी दादो सायात. जेजू जिवीत जीवन बरोन वचप तुमी सायात. दुसऱ्याक जीवन बरात उंडो मोडून वाटात. जीवन बरोन वचप तुमी सायात. दुसऱ्याक जीवन बरात. जेजू जिवीत तुजें जेजू जिवीत तुजें जिवीत आमचें. म्हजे कुडी वांगडा तुमची गिलांक दियात. म्हज्या रोगता वांगडा तुमचें पिवूंक दियात. म्हजे कुडी
तुमची खिलाम दियात मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पिवूंक दिया जेजू जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे सुमी म्हणटा सदांकाल ओय संवसार सोरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा प्रार्थुया सर्गीच्या बापा बागेवन जुआ मारी वियानीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासनीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताचे सांगाता सासनाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं भावा भयणीनो आमी कालच्या दिसाक उगडास केल्लो सॉलिडारिटी मार्च जे ह्यो केरलाच्यो 2 सिस्टरी छत्तीसगड हांगासर तांकां अरेस्ट केल्ल्यो आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो आमच्या भारतांत घडपाक लागलेल्यो आसात धर्मवादा विशीं ताचे विशीं आमी आमची पवित्र सभा चिखलेची फाल्यांच्या दिसाक सांजेर 6 वाजता ही सॉलिडारिटी मार्च काडटल्यात स्लोगन शावटींग न्हय झगडीं केस्तांवांनूय पूण एक शांतीची यात्रा हांगा इगोर्चे लागीं आमचो सांत जुजेवाजाचो स्टॅच्यू आसा थंय जावन भायर सरून वयर आंबेडकर स्टॅच्यू आसा सर्कल थंय जावन आमी परतून येतले हो मार्च खेरीत भाशेन आमचें एक ल्हानशें एक आमचो एक सॅक्रिफीस त्याच बरोबर आमची एक उक्तावणी सांगपाक की जें कितें घडटा तें आमी मानून घेना ताचेर आमी निशेध मारता आनीक भारताच्या संविधानान जे कितें आमकां रायट्स दिल्ले आसात त्यो आमकां जिवंक ह्या देशान हक्क आसा हाचेर आमचें मन उक्तावंक ही ल्हानशी यात्रा आमी करतल्या तुमी एकामेकाक कळोवचें आनीक येवन तातूंत भाग घेवचो फाल्यां सांजेर 6 वाजता पावस पडपाची शक्यताय आसा येता आसतना तुमचे रेनकोट्स ना जाल्यार तुमच्यो सुत्र्यो घेवन येवच्यो सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा कारण घेऊया F5 पेज नंबर 88 F5 तुमचे आशीर्वाद घालूं आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं तुमचेर आपले मुखामोळ फांकूं संतोष आनी शांती तुमकां दिवं देवान तुमचे आशीर्वाद घालूं आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं